ओके. सर रिसर्च ह्या क्षेत्रात रिसर्च जाता आणि तितून वाव आसा भुरग्यांक? रिसर्च मोठ्या प्रमाणात जाता, पण कांय सावथाची जी स्टेट्स आसात, तामिळनाडू म्हणात, आंध्रा आणि नॉर्थाक मोठ्या प्रमाणात जाता, पटियाला, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड ह्या जाग्यांनी स्पोर्ट्साच्या मळार मोठ्या प्रमाणात रिसर्च जाता. एक ताचें कारण मुख्य म्हळ्यार पटियाला भितर बऱ्यापैकी सुविधा, जंय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आसा, जे तांचे मेन ऑफिस जावन आसा, थंय मोठ्या प्रमाणात रिसर्च केलो वता. ओके. सर आमी पळयता एक सर्वसामान्य मनीस म्हणून हांव एक प्रश्न विचारता की जीम आतां वाडटात आनी त्या हितून इन्स्ट्रक्टर नांवाचे जे मनीस लागतात ते नॉर्मली आमी पळयतात की खंय कोण इन्स्ट्रक्टर जाची बरी बॉडी बिल्डींग जाला, बॉडी बिल्ड जाल्या तो मनीस एक एज अ इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करता. हें कितपत बरोबर आनी एज अ इन्स्ट्रक्टर सारको वेवस्थीत जर जातलो जाल्यार ताका कितें शिक्षण जाय आनी ताका संदी कशी आसा? तुम्ही म्हणले तसे एखादो बॉडी बिल्डर किंवा वेट ट्रेनिंग करपी मनीस जर त्या जिमाचो ट्रेनर जालो जाल्यार एकदम बरी गजाल जावन आसा. पण तुम्ही म्हणिल्ल्या भशेन ताणें मागीर फुडें वचून आपलें नॉलेज सुदारवपाक जाय. बऱ्या बऱ्या कोचां कडेन ताणें वचून ताची माहिती करून घेवपाक. फॉर्मल एज्युकेशन आसा? फॉर्मल एड्युकेशन आसा, जरूर आसा. वेट लिफ्टिंग तशेंच बॉडी बिल्डिंगा भितर NISाचो कोर्स आसा. आनी कांय युनिव्हर्सिटी आनी प्रायवेट ऑर्गनायजेशन्स जी आसात ती सर्टिफिकेट कोर्सीस चलयतात. तशेंच अमेरिकेक आनी युरोपाक सुद्दां अशा पद्दतीची सर्टिफिकेट्स दिली वतात आनी जी सर्टिफिकेट अशा पद्दतीची सर्टिफिकेट घेतिल्ले लोक गोंया भितर आसात. ओके. आनी ताका वेगवेगळ्या हातून प्लेसमेंट ताची कशी जावं येता? म्हणजे प्रायवेट जेन्ना जीम एखादे कोण घालता तेन्ना थंय ताका संदी आसतात. तशेंच गोंयान मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट जीम, जशी गव्हर्मेंट जीम आयल्या त्याच पद्दतीन प्रायवेट जीमय मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागिल्ली आसात. आनी हो ट्रेन जो फिजिकल ट्रेनराचो ट्रेन आसा तोय गोंयान मोठ्या पद्दतीन येवपाक लागला. ही खूब उमेदीची गजाल जावन आसा. त्या भायर मागीर 5 स्टार हॉटेलां आनी 5 स्टार हॉटेलां आसात, तश्योच मोठमोठ्यो कंपन्यो आसात. ते फिटनेस आनी एरोबिक कन्सल्टंट्स घेतात. आनी हो एक मोठो एव्हेन्यू जावन आसा खेळगड्यांक. ओके. एरोबिक्स एक्सपर्ट किंवा फिजिकल ट्रेनर, जीम ट्रेनर म्हणून जर एखाद्याक नोकरी करपाची आसत जाल्यार खूब वाव आसा. ओके. सर आमी जेन्ना खेळ म्हणटा म्हणजे आमी ल्हानपणान सगळेच जाण खेळटा आनी भितर थोडे जाण खूब प्रवीण आसतात एखाद्या खेळांत आनी ते आपली आवड म्हणून जोपासतात. तातूंत ते करियर करिनात पण त्यांची एक आवड आसता, खेळा बद्दल एक पॅशन आसता आनी वाडट्या वया बरोबर सुद्दां ते आपापल्या खेळांत जाय तसो वेळ दितात. तेन्ना एखादो खेळगडो आसा किंवा एखाद्याची फिजीक बरी आसा हाचो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ताचो कसो प्रभाव पडटा, कितें फायदो जाता? म्हळ्यार तुमी विचारपाक सोदतात की एखादो खेळगडो मनीस जर आसत जाल्यार तो कसो उठून दिसता इतरां पेक्षा? एक तर ताचें फिजिकल डेव्हलपमेंट बऱ्यापैकी जाल्लें आसता. ताच्यो सगळ्यो सिस्टमी ज्यो आसात आंगांतल्यो त्यो बऱ्या पद्दतीन खेळगडो आशिल्ल्या कारणान काम करतात. डायजेस्टीव सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्क्युलर सिस्टम, ह्यो जितल्यो सिस्टमी आसात, सर्क्युलेटरी सिस्टम बऱ्या पद्दतीन काम करतात. दुसरी गजाल आसता ताचो एटिट्यूड आनी अप्रोच हो सदांच पॉझिटिव्ह आसता. ताचे भितर भरपूर खेळा विशीं निश्ठा आसता आनी जशी तो खेळा विशीं निश्ठा तयार जाता तशीच ताची हेर गजालीन तो जेन्ना वता तेन्नाय ताची निश्ठा थंय तशीच तयार जाता. कॅरेक्टर फॉर्मेशन खरें जें आसा तें खेळान जाता. ऑलरावंड पर्सनालिटी आमी जी म्हणटात, कंप्लीट पर्सनालिटी, ती डेव्हलप जावपाचें एकमेव साधन म्हळ्यार खेळ. कारण नाटकान तुमचो फिजिकल डेव्हलपमेंट जायना. नाटकान बेस बरो तुमच्यांनी म्हणूं येता इमोशनल डेव्हलपमेंट जाता म्हणून, पूण तोय त्या पद्दतीची सिट्युएशनां आसत जाल्यारच सगळ्यांचोच जाता असो ना. पण बऱ्या पद्दतीन जर फिजिकल डेव्हलपमेंट, मेंटल डेव्हलपमेंट, स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट, इमोशनल डेव्हलपमेंट एखाद्या आनी इंटलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट एखाद्या भुरग्याचो जाल्लो तुमकां जाय जाल्यार खेळा इतलें आनी साधन ना. ओके. सर आमी पळयलां म्हणजे हांव टिचर पळयतां की आतां भुरग्यांक पयलीं सारकें ना. जर तो स्टेट लेवलाक रिप्रेझेंट करता किंवा तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवलाक रिप्रेझेंट करता ताका मार्क्स मेळटात आनी ते मार्क्स ताका उपयोगी पडटात आनी त्या रितीन तो एक्सल जावं येता.
तशेंच म्हाका विचारपाचें आशिल्लें की एखादो मनीस स्टेट लेवलार ताणें प्रायज जोडलां किंवा तो NCC कॅडेट आसा किंवा आनी खंयच्या नॅशनल लेवलाक हे ताणें प्रायज कमयलां, तर ताचो जेन्ना नोकरीचे प्लेसमेंटाचो विशय जेन्ना येतलो तेन्ना ताचो कितें फायदो आसा? म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत जे नोकऱ्यो आसात तेन्ना ही गजाल की तो स्टेट लेवलाक खंय तरी ताणें प्रायज जोडलां हाचो फायदो जाता? स्टेट लेवलाक एखादे वेळेस जावं नये, पूण नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जर तो परजळलेलो खेळगडो आसत जाल्यार जरूर ताचो फायदो जाता. कारण स्टेट लेवलाक शेकड्यांनी हजारांनी भुरगे खेळटात. सो तातूंत ताका व्हडलेशें वेटेज नासता, पण प्रत्येक लेवलाचेर खेळिल्ल्या भुरग्यांक मार्क मेळटात. तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, झोनल, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल. पण जेन्ना नोकरेचो प्रश्न येता तेन्ना नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवल पार्टिसिपेशन किंवा थंय जे अचिवमेंट्स असतात भुरग्याचे ते पळयले वतात. स्टेट लेवलाक व्हडलेशें महत्व दिलें वचना. पूण जेन्ना समजा 25 कॅन्डिडेट आसात आनी 25 2 कॅन्डिडेट स्टेट लेवल खेळिल्ले एखादे स्पोर्ट्समन आसात जाल्यार तांकां प्रेफरन्स जरूर मेळटा. कित्याक मेळटा तर हांवें सांगिल्ल्या भशेन स्टेट लेवलाचेर तुम्ही गव्हर्मेंट सेक्टरान म्हणटा स्टेट लेवलाचेर सुद्धा परजळलेलो भुरगो एक खेरीत पद्दतीचो आसता. ताचें वागप, ताचें उलोवप, ताचें चलप, ताचे भितर ताच्या आंगांत आशिल्ली शिस्त, ताची उलोवपाची पद्दत, ताचें ग्रास्पिंग, ताची ओवरऑल वागणूक, ह्या सगळ्या गजालीन जर तो भुरगो एक वेगळोसो आसत जाल्यार ताका सहज प्रेफरन्स दिलो वता. म्हणजे दिवपाकय जाय. पण हे तुम्ही गव्हर्मेंट सेक्टरान म्हणटा काय एकंदर गव्हर्मेंट किंवा प्रायव्हेट सेक्टरान शेवटी यार्डस्टिक ज्यो सिलेक्शनाच्यो असतात तो बेस्ट बरो भुरगो चलो किंवा चली सिलेक्ट करप एखाद्या पोस्टाक मेरिटा प्रमाणे सिलेक्ट करप अशाच पद्दतीचें तंत्र आसता. सर तुम्ही एका व्हडल्या पदाचेर काम करतात, डायरेक्टर आसात आनी ह्या खेळा विशीं सगळे गजाली आसात ते तुमकां गोंयांत खबर आसा. गोंयांत एक स्पोर्ट्स करियरच्या दृश्टीन विचार करता आसतना कितें परिस्थिती आसा आनी गोंयचे भुरगे ताका कशा रितीन रिस्पॉन्ड जातात? न्ही, संदी मोठ्यो आसात. गोंयांत जरी आमचें ल्हान आशिल्ल्या कारणान एखाद्या महाराष्ट्राच्या जिल्ल्या इतलें आमचें गोंय राज्य म्हणटकच सहजपणे तातूंत संदी खूब कमी आसतल्यो. कारण एखादो नोकरीक लागिल्लो मनीस 20-25 वर्साचेर तो रिटायर जायसर दुसऱ्या मनशान रावचें पडलें. सो ऑलरेडी धरया आमच्या स्पोर्ट्स रिलेटेड अशे एक समजा 2000 जॉब्स आसात आनी त्या 2000 जाग्यांचेर ऑलरेडी जर नेमणुक्यो जाल्ल्यो आसात जाल्यार त्या लोकांक आनी जॉब खंयचे मेळटले? मागीर तांणी जॉब तयार करचे पडले. एक तर सरकारान तयार करचे पडले किंवा खुद्द त्या भुरग्यानच तयार करचे पडले. म्हणून तर हांव म्हणटा की फिजिकल ट्रेनर, तशेंच एखादो फिटनेस कन्सल्टंट, स्पोर्ट्स डॉक्टर, स्पोर्ट्स इंजिनियर, स्पोर्ट्स आर्किटेक्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स अँकर अशा पद्दतीचे वेगवेगळे जे 40-45 एव्हेन्यूज आसात ते एव्हेन्यूज सोदून काडपाची गरज आसा. म्हणजे ते अजून गोंयांत एक्सप्लोर जावंक ना. ज्या पद्दतीन जावपाक जाय त्या पद्दतीन जावना. ज्या पद्दतीन एखाद्या खेळगड्यान निश्ठा दाखोवपाची आसता ते कांय जर उदाहरणां सोडत जाल्यार त्या पद्दतीन दाखयल्ली दिश्टी पडना. ताका कारणां वेगवेगळी आसपाक शकता. एक 25-30 वर्सां पयलीं ज्या पद्दतीन लोक स्पोर्ट्स फॉलो करताले आनी जितले पॅशनेटली एखाद्या खेळांत आपलो सहभाग दाखयताले त्या पद्दतीन दाखयल्लो दिश्टी पडना. कदाचित स्पोर्ट्सान करियर जावं शकता हाचो अजून आत्मविश्वास आमच्या भुरग्यां भितर कदाचित म्हणजे एक वाटेन कशें आसा पळयात, नाल्यार तुमी म्हणटले हांव कॉन्ट्राडिक्शन उलयता काय कितें. एक वाटेन अशें आसा की जवळ जवळ भुरग्यां पैकी तरणाट्या पैकी 10% लोक धरुया तरणाटे खेळा कडेन आकर्शीत जाल्ले आसात आनी आपूण स्वता शायन जावपाक सोदतात. तांचे पेरंट्स तांकां एनकरेज करता, सरकार आपापल्या परीन एनकरेज करता. पण उरिल्ले 90% जे भुरगे आसात तरणाटे आसात ते तांचे भितर एक मरगळ आयिल्ल्या भशेन दिश्टी पडटा. इतली सगळी मैदानां सरकारान तयार केल्यात, सुविधा सरकारान दिल्ल्यो आसात, कोचीस दिल्ले आसात, मोठ्या प्रमाणात स्पोर्ट्स मटेरियल सरकार वाडटा, शाळांनी, कॉलेजींनी, क्लबांक वाडटा, टुर्नामेंटा खातीर आर्थीक मदत सरकार दिता. म्हणटकच ज्या पद्दतीन तरणाट्यांनी खेळा भितर झोकून दिवपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन झोकून दिल्लें अशें
वातावरण हांगा पळोवपाक मेळना. ज्या पद्दतीन हरियाणा, पंजाब किंवा महाराष्ट्राच्या थोड्या भागांनी पळोवपाक मेळटा, केरळ हांगा पळोवपाक मेळटा, तशा पद्दतीचें वातावरण ना. थोड्या पद्दतीन आसा, मोठ्या पद्दतीन ना. आनी सरकाराचो हावेस आसा की गोंयांत खेळाची संस्कृताय जी आसा, स्पोर्ट्स कल्चर आमी म्हणटात, तें मोठ्या प्रमाणांत वाडीक लागचें. घराघरांत स्पोर्ट्स आसचो, प्रत्येक तरणाटो खेळाच्या मळार दिसचो, ताणें आपली शारिरीक तंदुरुस्ती कशी बरी उरतली ह्या खातीर ताणें कश्ट करचे, मैदानार वचचें, 2-3 वरां खेळचो एखादो खेळ आनी त्या खेळा भितर प्राविण्य मेळोवचें आनी आपलें व्यक्तिमत्व तयार करचें. म्हणजे याचो अर्थ स्पोर्ट्स कल्चर जर तयार जालें तर फक्त स्पोर्ट्साची उदरगत जावची ना, तर वेगवेगळ्या क्षेत्राची उदरगत जातली. म्हणजे तो डॉक्टर बरे जातले, एक स्टुडंट बरे आमकां दिसतले, बरे नागरीक जातले, बरे नागरीक जातले, सगळ्या परस चड बरे नागरीक जातले, दोतोर आनी एडवोकेट. आतां इवन उलयता उलयता लक्षांत आयलें की आतां स्पोर्ट्स लॉ म्हणून आयिल्लो आसा. ओके. आनी स्पोर्ट्स लॉचेर सुद्दां स्पेशलायजेशन एखाद्या एडवोकेटान करूं येता, भुरग्यान करूं येता, जो आतां 5 वर्साचें समजा लॉ शिक्षण घेता किंवा 3 वर्सांचें लॉ शिक्षण घेता. ताणें फुडें वचून खेळाचे जे वेगवेगळे नियम आनी रिती रिवाज आनी प्रोटोकॉल्स आसात ताचे भितरय ताणें प्राविण्य मेळोवन जी स्पोर्ट्साची मोठमोठी लिटिगेशनां आसतात, स्पोर्ट्सा विशीं ज्यो केसीस आसतात त्यो ताणें लडोवं येता. सर, आमच्या गोंयांनी भरपूर टॅलंट आसा, कारण इतली व्हडली परंपरा आमकां खेळाची आसा आनी खुबशे टॅलंट आमचे खंय तरी गांवांत अशे गांवगिऱ्या वाठारांत लिपलेले आसात. आयचो कार्यक्रम आमचे भुरगे पळयतात, तांकां शेवटाक तुमी कितें संदेश दिवंक सोदता? गांवगिऱ्या वाठारांत तर मोठ्या पद्दतीन प्रतिभा भरिल्ली आसा, पोटेन्शियल आसा. सांगे म्हणात, पेडणे म्हणात, काणकोण म्हणात किंवा सत्तरी, बिचोली सारकिल्ल्या आमी जेन्ना गांवांनी भोंवतात आनी वेगवेगळे सर्ती आमचे डिपार्टमेंट जेन्ना ऑर्गनायज करता आनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, तेन्ना ही टॅलंट पळोवपाक मेळटा. पूण हांवें पयलीं सांगिल्ल्या भशेन कन्सिस्टन्सी त्या भुरग्यां भितर नासता. ती भुरगीं इंटरनॅशनल लेवलाचे खेळगडे जावपाक शकता इतली तांचे भितर प्रतिभा आसता, पण कन्सिस्टन्सी न दाखयल्ल्या कारणान, कंटिन्युटी न दाखयल्ल्या कारणान ती जी टॅलंट आसता ती त्याच लेवलाचेर उरता, गांवांतच उरता. फुडें शहरांत स्टेट लेवल किंवा झोनल, नॅशनल, इंटरनॅशनल लेवल पर्यंत पावना. त्या खातीर अशा भुरग्यां कडेन म्हजी नमळायेची विनंती की तांणी स्पोर्ट्स मोठ्या पद्दतीन खेळचो, जेणे करून तांची शारिरीक, मानसीक, भावनीक वाड बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता आनी ते बरे नागरीक जावपाक शकता. तांचे भितर शिस्त मोठ्या पद्दतीन येवपाक शकता आनी फुडें वचून ते जे गजाली करतले, जे कितें करतले, फुडें वचून टीचर जाले, डॉक्टर, इंजिनियर जाले, बिझनेसमॅन जाले, कंप्युटर एक्सपर्ट जाले, स्पेस सायंटिस्ट जाले, जावं कोणी जाले, शेतकरी जाले जाल्यार सुद्दां ती खेळांत कमयल्ली शिस्त, खेळांतले कमयल्ले बारकावे, खेळांतल्यान कमयल्ली मैत्री जी आसा लोकां कडेन, हाचो उपेग तांकां फुडल्या जिवनांत जावपाक शकता मोठ्या प्रमाणांत आनी तांचें जीवन मोठें उल्हासीत आनी प्रफुल्लीत अशें जावपाक शकता. हाच्या खातीर निश्ठा जाय आनी श्रम जाय आनी आपण फुडें वचूंक शकता हो आत्मविश्वास जाय. सर, हांगा तुमी आयले आनी खूब मनमोकळ्या प्रमाणान हे सगळ्याची म्हायती दिली, त्या बद्दल प्रुडंटच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता. तुमकांय बी देव बरें. हे आशिल्ले VM प्रभुदेसाय, करियर इन स्पोर्ट्स ह्या विशयार त्यांनी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगवेगळे मनीस जर सुचोवपाचे आसात, मुजरत आमकां ईमेल करात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आनी रातची 10:30 वरां पळोवंक मेळटली. पळयत रावात प्रुडंट.